तुम्ही पळयला आम्ही आता फाटले 1-1.5 वर्ष आमची कॅम्पेन चालूच आसा. वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाले, वेगळे वेगळे आंदोलन जाले, वेगळे वेगळे गॅरंटीज जाले. फाल्यां आमी आमचो नेक्स्ट प्रोग्राम आज अनाउन्स करता आणि तो म्हळ्यार परिवर्तन यात्रा. परिवर्तन यात्रा म्हळ्यार 40 मतदारसंघांनी प्रत्येक पंचायतीन, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी वॉर्डान आमची एक सभा जातली, कमीच कमी एक सभा जातली. ह्या सभेन आमी अजून पर्यंत जे गॅरंटीज केल्ले आसा ते लोकांपर्यंत व्हरतले, तांकां एक्सप्लेन करतले. आमचो दिल्लीचो केजरीवाल मॉडेल जो आसा ताचे बद्दल सांगतले आणि लोकांचे प्रश्न जे आसतले ताजी उत्तरां दितले. आमी फक्त ह्या सभेक वचून भाशणां दिवन वचचे ना. आज गोंयकारांच्या मनात प्रश्न आसा, जेन्ना ते म्हणटा की आमी ह्या वेळार आम आदमी पक्षाक एक चान्स दिवंक सोदता, तांच्या मनात थोडे प्रश्न आसता. सो त्या प्रश्नाचे आमी उत्तर दितले. तर ही भासाभास आमी सुरू केल्ली आसा गोंयांत, फाल्यांच्यान सुरू जातली. फाल्यांच्यो मिटिंग्यो ज्यो आसा त्यो ठरल्यात त्यो म्हळ्यार कलंगूट, वेळी आणि दाबोली ह्या 3 मतदारसंघांत. म्हणजे डेली 3 मतदारसंघांत ह्यो व्हडल्यो सभा जातल्यो. आणि जशें म्हळें, आता गोंयकारांक आम आदमी पक्षाक एक चान्स दिवपाचें मन जाल्लें आसा. आणि जर तांच्या मनात कसलोय दुबाव आसलो, कसलोय प्रश्न आसलो, त्या प्रश्नाचे आमी उत्तर ह्या सभेच्या माध्यमांच्यान दितले. पंचायत वायज का कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जाताले ते? जशें आसा न्ही, प्रत्येक जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत वेगवेगळ्यो ज्यो पंचायती आसा पळय, त्या प्रत्येक पंचायती वायज सभा जातल्यो. सगळे पंचायती वायज सभा जातल्यो. कारण जे आमी प्लॅनिंग गोंया खातीर केलां, ज्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स गोंया खातीर आसा, ज्यो वेगवेगळ्यो प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट मॉडेल जे आसा गोंया खातीर, ते लोकांसमोर व्हरपाचे आमचो प्रयत्न आसा. आज तुमी पळयला आसतले सगळे पार्टी प्लेयर एक्सचेंज चालू आसा काँग्रेस आणि बीजेपी मदीं. एकटो म्हणटा आपण आज काँग्रेसीक जॉइन जातलो, काँग्रेसींतलो म्हणटा कोण बीजेपीक जॉइन जातलो. सरकार एबी टीव्ही भितर जे प्लेयर एक्सचेंज चालू आसा पळय, ते तांचे जे चालू आसतना आमी वॉट वी आर गोइंग टू टॉक टू पीपल इज द प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट मॉडेल दॅट वी आर ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट इन गोवा.